गोयच्या भाजपा सरकारान गोयच्या रापणकारांचेर अन्याय केला। केंद्र सरकार नुस्तेकारांक काबार करपाक उठला असो आरोप ऑलेन्सियो सिमोयस हांणी केला। न्यायाचो गाळ उसपुपाच्या नांवान सैम काबार करपाचो केंद्र सरकाराची चाल आसा असो आरोप तांणी केला। आडेक स्कोआ खातीर कुठ्ठाळीच्यान जॉन डिसिल्वा। घडल्यार 1976 आमी तो रिस्टार्ट केलो आनी युनियनाचो फावंडर आमगेलो मातानी साल्ताना। तेज पडल्यान आमी जायतो आमचे आडकोळे येताले, जायतो आमचे फिशिंगाचे ट्रॉलार पर्सनार हे आमकां त्रास करताले। आमी ते युनियनाचे त्या लेवलार त्या टायमार आमी ते ट्रॉलारांचेर आनी पर्सनिंगाचेर दवरताले आनी ते जायते वर्सां थिंगा आमी लाटी मोर्चा काडले, आमकां लाटी मार हात पडलो तरी पूण आमी ती फाटी घेवना। मादानी बाब तो सोंपलो। मादानी बाब सोंपतरीच आमचो गोंयच्या गव्हर्मेंटान वो BJP सरकारान आमचो रांपोणकार हेचो एकवटाचो वो रांपोणकारांचो नुस्तेकारांचो फायदो काडलो आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटा मिनिस्टर नितीन गडकरी आमचे गोंयचे सोन रिवर आहाय ते ड्रेजिंग करून तो आमचे तिसऱ्यो कालवां आर्यो उड्डाण्यो हे मातोले नुस्तेकार भाव भयणांक उपाशी उडोवपाचो तेजे प्रश्न चालू आसा आनी हो एकवटाच्या तर्फेन आमी तो केन्नाय तांकां तो ड्रेजिंग करून दिवपा नाय आनी आमच्या भावांक त्रास जाता ते आमी वाडपा हे करपा दिवपा नाय। सेंट्रल सरकार जो आसा आयज फिशरमॅनाक काबार करूंक सोदता, सो रिवर ड्रेजिंग करता। त्या भायर आयज सेंट्रल एक नोटिफिकेशन हाडटा, एक न्यू बील प्रपोज करता की पोर्ट एक्ट एमेंड करपाक आनी तितून पोर्टाक ऑटोनॉमस करूंक सोदता। आयज नितीन गडकरी जो आहा हो आयज एजंट जाला अदानी आनी जिंदालाचो। हो मनीस आमचे गोंयचे पोर्ट आनी आमच्या गोंयचो पोर्टाचो ज्युडिरिक्शन जो आसा वीच ते क्लेम टू से फ्रॉम बेतूल टू दोनापाल तेंचे म्हणटा। आयज आख्खो कोस्टलायन ह्या प्रायवेट कंपनीक आयज विकूंक सोदता हो सरकार आनी तेजेर आमचो स्ट्रॉंग विरोध। नितीन गडकरीन जो प्रपोज केला बील त्यान ताबडतोब फाटी घेवचे, कित्याक सगळे नुस्तेकार गोंयचे जावन इंडियेचे हे तेजे बिलाचेर आमी विरोध करतले।